मिडिया मणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणकामती कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमच्या मुखार एक मानेस्त जाका तियात्राचो जायतो मोग आसा आनीक पालकाचेर ताची न्हेसपाची आवड तशी उमेद ह्या खिणांत आमी ताच्या बरोबर उलोवया आनी ताची उमेद आनी उर्बा आयकून घेवया आनीक ताचो वावर ह्या तियात्रां वयर आमी ओळखून घेवया. आयच्या ह्या कार्यावळींतले आमचे मानेस्त बाय आलिना सिमॉइश आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आलिना बाय, तियात्रांत जायत्या जाणांक उमेद आसता आनी उर्बा आसता की आपणें कितें तरी न्हेसचें आनीक लोकांक कितें तरी दाखोवचें, अशेंच कितें तरी तुज्या मनांत घडलां? होय, हांव पयलीं साकून तियात्रांत नाचपाक बरी उमेद आसली आनी ल्हानपणी हांव नाचलें. पूण मोदें हांव आमगे गांवां खेळ जाताले या कितें आमी यूथ जस्ट प्ले बरोयतालीं कोतालीं आनी म्हाका उमेद आसली कित्याक आमगे मामी डॅडी बीन तियात्रांत नाचतालीं. पूण मोदें हांवें मागीर सोडलें तेश कोन्न दवरून. पूण म्हाका केदोन गाय हांव एश कोन्न स्टेजीचेर बीन तियात्रां वयतलें आनी एश कोन्न म्हाका भरपूर उमेद आसली आनी केदोन मगे सोंपोन एश कोन्न कंप्लीट जातलें एश कोन्न म्हूण हांव चिंतालें. आनी केन्ना एश कोन्न गांवां तियात्र बीन आहलें न्हू, मामी ती एश कोन्न तियात्रां तिकडे मामी चल स्टार्ट जालें म्हाका वचों जाय तियात्र, म्हाका काबार मुखारसून मेळों जाय. मामी ती बेगीन वचों म्हाका सा वचों सा उमेद सारकी एश कोन्न आनी तियात्रां नाचपाकय उमेद येतली सारकी. केदोन गाय म्हाका नाचल्या पुरो जालोलें एश कोन्न. म्हणून सुरवात तुजी कशी जाली? हांव सुरवात म्हळ्यार हांव जस्ट हांव रुजारी दी बेनावली तेगे सोंग्सां म्हाका सा लायक तेगे एक देवाच्यो एश कोन्न मॅसेजीस या कितें आनी हांव शिंवतां टेलर एक जस्ट शिंवता आसतना मुगे ब्लुटुथाचे टॅबा मोबायला वयले सोंग्स लावपाचे आनी दिसपो तेगे आयकपाची. आनी हांवें तेका फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडलें, तेणें मागीर एक्सेप्ट करून एक 2 वीक गेले तशें गेले. सडनली एक्सेप्ट केलें. हांव हितू हॅपी जालें. मागीर अशें उलयतां म्हाका तियात्रां शॉक आहा, हांवें कांतार म्हणलो आहा, हांवें सीडी केलो आहा. मागीर अशें करून वोय म्हणो लागलो म्हाका कितें. मागीर सडनली ते गेले कितें क्रूज पिंटो हितून तेणें म्हाका चान्स दिलो. एक डायरेक्टलो पॅरेग्राफ एसो दिन धाडो, तूं हो रिकॉर्डींग कर आनी मूड आनी आपल्या धाड. मागीर अशें म्हणून म्हाका तेणें आपयलें प्रॅक्टिसे आयकलें आनी अशें करून हांव तेणें म्हाका चान्स क्रूज पिंटो गे हितून रुजारी दे बेनावलीन चान्स दिलो. आलिना बाय, आतांच तुवें म्हटलां की तुजी मामी डॅडी जी तियात्रांत न्हेसतालीं तांकांय तियात्राचो मोग. हांव तांचें नांव कांयच नको. मुगे डॅडी नांव मॅथ्यू कामिलो सिमॉइस आनी मुगे मामी नांव आंतोनेता सिमॉइस. ती पयलसून तियात्रांत नाचतालीं. मागीर सडनली बंद जालीं. जाय तियात्रां नाचलें ती आनी अशी आमगे मामी डॅडी बरी सिंगर बी बरी सारकी, कांतार बी म्हणप बरें. तेशी कोण मामीगे एक कला मामी डॅडीली मुगे हितून आहलो आसतली तियात्रां नाचो. मुगे डॅडीन मामीन म्हाका सपोर्ट केला. आतां देखून हालीं वच मुखार भिनाका स्टेजीचेर की कांतार बी म्हणो सारको नेटान हांसोन मूड आनी कितें अशें तेशें मुगे डॅडी सदां सपोर्ट करता मुगे मामी बीन. आनी तेच भाशेन सगळे मुगे मामी आनी डॅडी हांव थँक्यू. तुजो गांव खंय? हांव सद्या केपेचें. हांव काजार जालां हिंगा MES नावेली. आय एम फ्रॉम केपे. पयलेंच तुवें कांतार म्हटलां ताचो तुका उगडास आसतलो? वय आसा, जायती म्हणलें हांवें. पूण पयलीं कांतार हिंगा आमी एक सीडी काडली सिल्वर जुबली म्हूण. तितूंतलीं थोडीं कांतरां हांवें ती हांव एक म्हूण दाखयतां.
चोत्रायेन खबर आयका ती सांगता एका गिरेस्तकाराची घरांत आसली आवय बापूय आनीक एकूच मोगाची कांय चुणें करूंक ना तिका घरांत आपुरबाय केलेली तिची गालफान सिर्वीस कोरी बापूय बिरांत नासलेली दुडवांची शेकिदू जातोच काळजार दुवे कापले कोत्ता काजार दोतीक देणे दुडू भांगार तोशींच बाटाय कोत्ता नावार गांवचो लोक तो खबरो कोरी ओडविका सांगोन सोबे माजार गोडचें नासलें कितें गोडलें आयकात तुमी मुखार आतां मातशें उतरे जाताय म्हळ्यार पूण ही जी कांतारां ही सिल्वर जुबली ही जी तुमची कॅसेट आसा ऑडियो ही कांतारां कोणें कंपोज केली ही सद्या आमगे एक अंकल आहा लोबू म्हणलो तो पयलीं कोण तियात्र बी बरयतालो आनी ही कांतर तेणें बरयलें आनी आमगे डॅडी म्हगे मामी सगळ्यान आमी म्हळें ते सिडीचेर अलिना तियात्रान पयलेंच तियात्रान एक कलाकार कशें केन्ना नासलें फर्स्ट मेन स्टेज सांगलें न्हू हालीं म्हाका क्रूज पिंटो गे हितून फर्स्ट नाचल्या ते हितून मागीर किशन दे चिंचिणी मागीर आनको क्रुजा गे हितून येयलें मागीर आंबे नाचलें आनी आतां सॅली वयता आनी त्या मोदें प्लॅन हय प्लॅन उरला तूं मोदें प्लॅन ह्या तियात्रांतल्यान न्हेसता आसतना तुजे अनुभव म्हणजे तुवें कोणाक तरी नदरे मुखार दवरून आपूण ताचे भशेन भुमिका करतलें जावं ताचे भशेन कांतारां म्हणटलें अशें कितें तरी मनांत घुळयलां हय म्हाका सदां उमेद हांव रोजारी दी बेनावटी भाशेन कांतर म्हणून तेगे स्टायल दवरूं या तेशें पूण म्हणटा जे मुगे हितून आहा मुगे वॉयसांतल्यान आहा तेश कोन्न हांव म्हणून सोदतां सो एक कलाकार म्हळ्यार तेका सगळे भाशेन कला आसूंक जाय जस्ट एक मायन्स रोल या एक हिरोइनी रोल आनी कसलो रोल आहल्या म्हाका ऑल अरावंड सगळे रोल करूंक बरें दिसताय ते रोला घुसपा भितर वचोन म्हाका कांय ना हांव ऑलरावंडर सिंगर एक्टींग लायक म्हाका सगळें करपाक अलिना तुवें आतां कांय ना म्हणल्यार एक 4-5 तियात्रांनी आपली भुमिका केली कांतारांय म्हटली तर खंयच्या तियात्रान तुका बरी भुमिका मेवली म्हाका चड बरी भुमिका म्हणटा ती फर्स्ट तियात्र मुनिस्पोण देवस्पोण क्रूज पिंटोले फर्स्ट तियात्र हांवें मुगे एक देर आसता आनी मुगे घोव आनी तो घोव म्हाका अशें कोन्न तितलें हें कोना पूण दुसऱ्या बेलीन हें आसता अशें पूण म्हाका दुबावता ते आपल्यागे देरा कोडे आनी अशें कोन्न मातशें सॅडूय आहलो सॅड असो रोल म्हाका भुरगीं जायना आहलें अशें कोन्न तो म्हाका रोल सॅड रोल तो म्हाका लायक जाला फर्स्ट तियात्रान काम केलो तो आमी तियात्र न्हेसता आसतना आमच्या पदराक जायते वेगवेगळे कॅरेक्टर पडटात वेगवेगळे तरेची भुमिका आमकां करूंक पडटा ह्या भुमिके उद्देशी आमच्या जिवितांत कितें तरी बदल घडटा अशें तुका दिसता जाता जायते आतां आमगेलो आंबेलो तियात्र आम म्हणटा हिंग जोडूं जायना म्हूण पूण होरें आमकां जोडूं जाय पूण आम लंडन वयताय आम आतां हिंगाचे जायते तियात्रीस लंडन पावल्याय चोय अशें तें घडटा न्हू जिवितां आसता एक स्टोरीन तियात्रां ते लायफान घडटा समज तुका खंयच्या तरी जॉबाक लागून UK वचोंक पडलें लंडन वचोंक पडलें जाल्यार तूं वेचें ना चड करून म्हाका तियात्रां नाचीत रावूं उमेद आहा चोया पूण लायफ न्हू तें सांगूं जायना कारण आयच्या दिसांनी जे भशेन गोंयांत तियात्र जातात तशेंच UK जातात पूण कामाक लागून टायम मेळना न्हू थिंगा एक पाट कामाक लागले जाल्यार तेश कोन्न टायम काण कोत्ता पूण हांव हुंय आसो हांव कोंकणी माच केन्ना सोडची ना हांव मुगे लायफां हिंगाय आसो हुंय आसो हांव म्हाका मेट्टे भाशेन हांव नाचतलें समज तुज्या हातान एक स्क्रिप्ट पडली जाल्यार
त्या कॅरेक्टरा पासत डायरेक्टर सांगो मेरेन तूं रावता काय तूं तुजी स्वताची तयारी करता? ना हांव पयलीं मुगे हांव मोती चिंत्ता हांव कितें कोन्न एशें कोता तें हांव मुगे थिंग कोता मागीर डायरेक्टरालें आयकता डायरेक्टर आपल्या एशें कोन्न करूंक जाय तेशें कोन्न मागीर तेगलें आयकता पूण हांव मुगलें थोडें एशें कोन्न तेशें कोन्न घालपा ट्राय कोता तशें. आयज आमी पळयता आसतना आमच्या जायत्या तियात्रिस्टांचेर नदर मारली कारण तांचे भितर एक कितें तरी एक वेगळेपण दिसता न्हेसपाच्या बाबतींत. खंयचोय कॅरेक्टर हातीन पडटा तेन्ना न्हेसोवपूय कशें आसतलें हाचेर तुवें विचार केला? हय केला. म्हाका स्क्रिप्ट मेळटना हांव चिंतिता ड्रेसींग कोड कितको आसता तो आनी हांव मुगे ड्रेसींग कोड चूज कोता आनी डायरेक्टराकूय सांगता हांवें मुगे भाशेन चूज केला सारको आहा जाल्यार तो सारको आहा जाल्यार सारकें मागीर डिफरंट चेंज करूंक जाय जाल्यार मागीर हांव तेजे प्रमाणें चेंज कोता तेशें कोन्न. तियात्र चलता आसतना लोकांचो प्रतिसाद तुका आयज पासून कसो मेवला? कोणी तरी म्हटलां आलिना तुजी भुमिका बरी जाली तुजें कांतार बरें जालां अशें केन्ना तरी? हय जाय जाणांन म्हणलां म्हाका देंवतना जाय जाणां म्हणलां एक्टींग बरें जालां सिंगींग बरें जालां बरें कोता अशें म्हूण. हालीं मुगे फर्स्ट शो हांव फर्स्ट ओपनिंग म्हणटा तेन्ना देखून म्हाका तितलें येना सगल्यान बरें केलें म्हणलां फर्स्ट ओपनिंग केलो तें. आनी मुगे मामी डॅडी फर्स्ट रिलीज जाता तेदोन येवन बसताय आंबेगे तियात्रा हॉलां येवन बसलोली फाटल्यान मुगे मामी डॅडी मुखार फाटल्यान मुटाय खूंय बरें मुटाव म्हूण चेडूं अशें कोन्न जाय जाणांनी रिस्पॉन्स दिला बरें बरो रिस्पॉन्स दिला. हांवें स्वप्नांत पासून चिंतून हांव तुजे घरांत सून जावन येयलो. हांव एक गरीब चेडूं तुवें म्हाका कांयच वायट करूंक ना पूण ताचे स्वाती तुवें तुजो मोग आनी मोठो आसतालो. थँक्यू डॅडी. तुम्ही दोगांय म्हजी पूत आनी धूव कशी आनी तुमची दोगांची अस्तित्वाला पळोवन हांव खुशी जाता आनी तुमी म्हाका असलो मोग आनी मोठवास दाखयता इतलोच पुरो. बाबा तुम्ही थकलेले आसतले चला भितर वचत तुमी रेस्ट करा. ओके डॅडी भुरगीं म्हणजे आमच्या घरान एक सारकी खुशालकाय. भुरग्यां बिडें एक घर ना. ओ फादर गुड फादर. फादर बॉस रे. थँक्यू. फादर तू प्रीचिंग वर सॉरी करता फादर. फादर कितें शर्मा तुजो फादर. म्हाका जाल्यार तुजो शर्मा सारको लायक जाता फादर लायक. वा कितें शर्मा सारको आमकां लागता तसो. पूण फादर कालचे आयतारा दीस तूं शर्मा सांगतना अशी तूं लायक केली. लायक वचोन तूं कितें शर्मा सांगता तो म्हाका आयकपूच येवना. फादर आमची इगोर्जें जनरेटर ना न्हू. हांव चिंतालो इगोर्जेर एक जनरेटर दिवपाक. कितें म्हणलें तूं फादर? तुजी आयडिया एकदम बरी आसा. इगोर्जेक जनरेटर दिवपाचो प्रपोजल हो पॅरिश कावन्सिलान म्हाका दवरता आनी ताचो एप्रुवल मेळटा जाल्यार तुका रोखडोच करूं. तुजी उमेद वाडोवंक आनी तुजी उमेद वाडटा आसतनाच आमच्या ऑडियन्सा पासत आनीक एक कांतार. ओके हें कांतार हांवें किशनागे हितू म्हणलें जस्ट किशन तेंच्यांनी गेले कांतार. आदी फेस्तां आसल्यार सोयरीं धांवोन येतालीं 5 दीस फुडें येवन आदार तुका दितालीं. साफ सूफ करून जेवण रांदून दीस खोशेन सारतालीं. फेस्तातोच धुवन बा परत घरा वेतालीं. नोदोर मारीत आदल्या तेंपार सोगले मुदार पळय जावन गेलां. आदलीं फेस्तां आतां जायतें बदलोप जालां. 5-9 कोत्तालीं आतां फेस्तां दीस येवंक दवरलां. जेवण पासून थोड्यांनी ऑर्डर दिवंक चिंतलां. जेवण पासून थोड्यांनी ऑर्डर दिवंक चिंतलां. हें कांतार कोणाचें कंपोजिशन? किशनानी दिल्लें तें म्हाका कंपोज कोण केलें तें
सारकें खबर ना म्हाका पूण किशनागे तियात्रा तेणें दिल्लें. आलिना आयज आमी तियात्रांनी जावं सिडीनी जायते फावटी पळयतात की कोण तरी भलतोच कंपोजर जावं कोण तरी हें जायतें जालां कारण तुवें जे भाशेन तुज्या लोबो अंकला उदेशी सिल्वर जुबली ही कांतारां कंपोज जालीं ते भाशेन जायते जाण आपलें नांव घालून ती दितात हें सारकें ना तेगे कंपोज केले तेगेली नांव घेवपा जाय कित्याक तो फाटल्यान आसता बाबा तेगे नांव येना पूण तेणें दिल्लें म्हूण सांगूं जाय. हांव तेशें कोन्ना म्हाका डायरेक्टली ओपनली उलोवपा बरें दिसता कोणी कितें केलां आनी कितें केलां ना तें म्हाका तेशें कोन्न बरें दिसना सांगपाक. हांव डायरेक्टली सांगता कोण कंपोज केलां आनी हांवें म्हूण तेशें कोन्न. आलिना प्लेन ह्या तियात्रांत आतां तूं न्हेसता पूण कालादान निवड करून तुका ह्या तियात्रांत कशें हाडलें? कालाडान म्हाका पयलीं सद्या आंबेगे तियात्र चलता आसतना तो हिंग येयल्लो थिएट्रिस्ट हॉलां चोवपा येयलें तेणें सॉंग म्हणलें तें चोयलें तेणें म्हाका सांगलें आपूण अशें अशें चोयलें. मागीर म्हाका फोन केलो तेणें आपूण कालाड लेंथा शो काडटा आपूण तुका घेवपा सोदता. म्हाका तेका अशें करून तेणें म्हाका ओपनींग आनी हांवें मागीर रोल विचारलो मेन हिरोईन रोल म्हणून लागलो. मागीर हांवें तेका डन केलें अशें करून तेणें म्हाका आपयलें. पूण तुका खंयची एक स्क्रिप्ट हातान पडल्या उपरांत ती शिकोवंक कितलो तेंप लागता? चड ना एक स्क्रिप्ट पळय की ना 5 days म्हळ्यार बाय हेड केलें मागीर प्रॅक्टिसेचे आपुणूच जाता डायरेक्टली. कांतारां म्हणून तुका खूब आवडटा. हय ज्या तियात्रांत आतां तूं न्हेसता ताचो एक कांत ओके सोलो सोलो तूं एकलें आहा तो ओके. जालीं काजाराक शेकी 5 वर्सां जालीं काजाराक घेतलोलो बुजार काजारी कुरीस घेतलोलो बुजार पावला माली तोकली करून उजार वसोच उरोंक एकवट उरोंक देवाक कोता रोजार सदांच एकामेकाक आमी ओशींच रावची चिटकोन सुखान दुखान वांटो घेवची मोग तो घेवची जिकोन मोग आसता तुवें देव आसता ही आसता देवाची शिकोन देवान आमच्या गोराब्याची बोरे भाशेन कोची राखोन. खरेंच कांतार म्हणटा आसतना आतां तुवें हो कांत म्हणटा आसतना हो कांत कसो आसा हाचेर तुवें लक्ष मारलां पूण खरेंच तें नाचता आसतना जो कांत म्हणटा आसतना खूब बरें दिसता. तर हो जो तियात्र प्लेन चलता प्लेन हो तियात्र कालादाचो चलता हातून खरेंच तूं तुजी भुमिका आनी जे कांत जावं तुका कितें पडलां ताचेर खुशाल आसा? हय जें हांव पयलीं म्हाका कितें जावं डायरेक्टर म्हाका कितें दिता न्हू हांव हॅपी आसता. कॉलेजीन आसतना आमी मोगान पळय आनी हे सगळं आमचे फायनल इयर. होय आता आम्ही आमच्या दिसावाचे लक्ष चालू जाय. पुरिको जाणा मग पुढे आजकाल सकाळ कशी झाला व्हॉट्सअप मेसेज कोण कोणाक मेसेज धाडटा ते सोजवला. आमी दुसऱ्याचे हेचेर चडूय चिंतपाक वयचे. आमी दोगांयनी एकामेकाचो मिसमोग केला. आमचे मदें कसलेय वायट वेळ आयलो जाल्यार आमी सदांच एकामेकाक विश्वासी रावंक जाय. ओके पुरिको तू जावनाचा एक पेस हाय काम गोरी हांव भियेता तू म्हाका सोडीत पुडो. सिमरन हांवें तुजो मिसमोग केला आनी हांव तुजेच लागीं काजार जालो. कम ऑन स्माइल. आमचे एक्टर सुद्धा वेळ जालो आम्ही गेले गोरी गोरी रोमॅन्स कोणता कोणता कॉलेजचे रेकॉर्ड विसर. कम कम लेट्स गो. कोणाचा फोन? तू कॉलेजीक वच. आलिना सुरवातीकूच हांव तुजे लागीं मागता की
आनीक एक कांताराच्यो 4 वळी. ओके हांव फर्स्ट ओपनिंग म्हणटा क्रुजागे हितून गेलो तें मुनिस्पोंडे वचपून. मनशा आनी देवा मोदें वेगळेंच नाते ते दुसरे रोचनी मोदें ना. मनशा कापूर बायन घोडून गिन्यानान बोल्ला ते दुसरे रोचणेक बोरूंक ना. मनशाचे आसा वेगळेच चावंडे तो चोडटा जोयताचे पावंडे हुशारकायेक ताच्या आतांशी मेर उरोंक ना. आलिना, ही ओपनिंग म्हटल्या उपरांत तियात्राची सुरवात जाता. जितलो ओपनिंग पेजाद जाता तितलोच तियात्रूय पेजाद जाता असो जायतो समज आसा, हो सारको? ओय जी ओपनिंग तियात्रा सॉंग आहा तितलेंय ते सोमताचेर ओपनिंग बरें गेलें न्हू, तियात्रूय लास्टा बरो वयता ते भाशेन म्हूण अशें करून हें आहा. तुजी ह्या फुडली येवजण कितें आसा की ह्या तियात्रांनी कितें मेरेन तुका करपाचें आसा? जायतें जे म्हाका मेळटले, जितले रोल म्हाका मेळटले या कितले कांतरां हांव सगळीं म्हणून हांव आनी मुखार जाय तितू मुखार वचून सोदयतां जायते. म्हणटा तुजो कुटुंब जावं तुजी फॅमिली हांकां वेळ दिवन हो तियात्रांत वेळ दिवंक तुका मेळटलो अशें तुका दिसता? पळय जाते भाशेन काडटलें, तियात्रूय नाचतलें, मागीर फॅमिलीकूय हें करतलें. आमगे मेन म्हणटा तियात्र आतां प्रॅक्टिसे मातशें वचों पडटा आनी आमगे इवनींग टायम तियात्र. फॅमिली मॉर्निंगाकी दिवपा मेळटा, मॉर्निंग इवनींग जालो भायर सरोंक पडटा, ते भाशेन एडजस्ट जाता. हय. आलिना, आयज तूं तियात्रान आयलां जे भाशेन जायत्या अडचणीक फुडो करून तूं आयलां, सोंपेपणी तूं सांगता आसत. तेच भाशेन आयज जायते भुरगे जांकां पालकाचेर येवंक जाय, कांय न्हू म्हटल्यार ल्हान आसतना, सारकें ल्हान आसतना तूं पावंक ना पूण मातशें व्हडलें जाल्या उपरांत पावलां, अशे पालकाचेर जे येवंक सोदतात तांकां तुज्या अनुभवांतल्यान तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? पालकाचे येवंक सोदताय म्हळ्यार ते पयलीं सद्या प्लेयांनी या स्मॉल रोलान एक्टींग कोताय ते आमगे डायरेक्टर चोयताय तांकां, या तांकां चोयल म्हणटरी ते मोती वयताय ते भाशेन ती तांकां घेताय. पूण स्टेजीचेर येयले म्हणटरी मातशें डिफिकल्ट जाता, या आपूण कितकोन भिरांत दिसता, आपूण कित कोतोलें, म्हाकाय तशें जाल्लें पयलें, आपूण कितकोन अशें कोतोलें. पूण आमची डायरेक्टर या आमगे एक्टर आसताय ते आमकां सोजमान सांगताय बाय अशें कोन्न न्हू जातोलें, भिरांत ना, सगलें अशें कोन्न सांगताय आनी मुखार वचपाक आमकां तशें कोन्न हें मेळटा. आनी पूण आमची जी वडील आसताय तेंचे पयलीं मातशें खालती रावन आपूण ती सांगताय तेशें कोतोलें आनी आपल्यागे उणपणान आपूण मुखार वचोंक जाय अशें कोन्न. म्हणटा ल्हान जावन व्हड जाय जाल्यार तो उंच पावतलो. आनी हीच आयची आमच्या ह्या तरणाट्यांक एक देख. कारण जायते फावटी मातशें कितें जाणा जाल्यार हांव सगळें जाणा म्हणटात आनी आमी आमकांच शिणयतात. हय. आलिना, प्लेन ह्या तियात्रान तुका एक मुखेल भुमिका पडल्या आनी ही भुमिका तुज्या पदरान पडली आनी म्हाकाय ती पळोवंक मेवली. हांवूय चड खुशाल जालो आनी म्हाका दिसलें की खरेंच ह्या खिणांत तुका हात दिवन लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. आनी तेच उर्बेन आनी उमेदीन आयज हे कार्यावळींतल्यान तूं लोकां मुखार पावलें. तर प्लेन ह्या तियात्रांत जी जबाबदारी तूं पाळटा आसतनाच तुज्या बरोबर जे जायते डायलॉग आसात, खंयचो एक डायलॉग आमच्या ऑडियन्साक आसत? डॅडी, तुज्या घरान हांव सून जावन येयत म्हणून हांव केन्नाच चिंतूंक नासलें. हांव एक गरीब चेडूं, पूण तुवें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. पूण ताचे सुवातेर तुवें तुजो मोग दिवन म्हाका खुशाल केलें. थँक्यू डॅडी. हो डायलॉग तूं केन्ना म्हणटा?
हांव हो डायलॉग आमचे काजार जावन हानीमुनानसून आमी रिटर्न घरा येता तेन्ना. पूण डॅडी म्हाका जेजू खंय आसा? म्हाका दिसता तूं सोंपलेलो आसतलो. आज बडे जेजू हा म्हणून याचा ऑर्डर प्लॅन करता मरे तू. हा ऑर्डर प्लॅन करतालो, गरीबा मारपा प्लॅन करतालो, गरीबा नागोबा प्लॅन करतालो. हा तेंका नागोन फोटोन गिरास्ता एकटाय करपा प्लॅन करतालो, मर्डर करपा प्लॅन करतालो. आज कोण मरे प्लॅन तू? आज मी गेला प्लॅन सांगले. हा प्लॅन करता असता इसवाल तू देवाक लय प्लॅन असत म्हण. इंग जेजू येना तू गिडो येना. सांगता म्हणले खबरेलो हांव बोळ हे पयलीं कुजाक शेजाक नेतो आमी गेलो खबरे या बोगाडी आपले सांगता म्हणले लोकांक खंय भाट हाकाय ते आतां इगोर्जीचे भाट बेस खावपा लागले त्या चिंताय इगोर्जी भाट बेसला जाता ऑल ड्रेस जाता म्हण. हा आतांच बघिले म्हाका काय लागून चोय आतां मोबायल हँग जायना हा मोबायल हँग जायना बरो दिसता या आमी बाबा वयता आमी आतां वयता तो एक बरी कोरणी करान आसा प्लॅन केलाय आता तू आहे बसो बसो सुसेक ना हात पिलाचे बसो ना असतो. संवसारान हांवें जायते वायट केले, जायती कितेंच काय हांवें पडली, पूण कितें पळयलो म्हजेर येतूक आयला तें म्हज्यान सोंसूंक जायना. एक गाडी चलयतलो जाल्यार एक तुजें ड्रायव्हर करूंक जाता, एक हॉटेल चलयतलो जाल्यार तुज्यानी एक मॅनेजर करूंक जाता, पूण तुज्यानी दूख सोंसूंक एक पुलीस करूंक जायना. हो ताचो ह्या कोरेजमाच्या काळांतलो 15वो तियात्र. ह्या आदीं ताणें 14 तियात्र बरयल्यात आनी हो 15वो तियात्र खरेंच ताका शाबासकी. आलिना असोच तुजो वावर तूं फुडें व्हरत राव आनीक जी तुजी कला, जी तुजी उमेद, तुजी उर्बा हांवें सुरवातीक म्हटलां ती अशीच वाडय आनीक फुलोय आनीक चडय. जाच्या उद्देशी आमच्या ज्या ऑडियन्सांक कितें बरें तेंच दिवपाचो प्रयत्न कर आनीक तांची काळजां जिखून घे. तुका वडिया शावणेतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँकफूल रुजारी दी बेनावलीक क्रूज पिंटोक. तांचे सुवातेर हांव आतां मुखार सगळे तियात्र नाचता आनीक म्हजी एक कला लोकां मुखार दवरता. आनीक हांव थँकफूल कोता म्हजे मामीक, म्हजे डॅडीक आनी चडसून व्हडलो थँकफूल म्हजे घोवाक की म्हाका ताणें परवानगी दिली की वच तूं मुखार फाटीं रावनाका म्हणून. पयलींसून म्हाका सांगतालो तो वच म्हणून. हांव ग्रेट थँकफूल म्हजे सगळे फॅमिलीक आनीक म्हजे सगळे फ्रेंडांक. तशेंच हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तेवतून होवूय म्हजे बरोबर प्लॅन तियात्रांक नाचता आनी ताणें म्हाका ते तियात्रांक पळोवन ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. इतल्यानूच आलिना सांगताक आयची माणकाम मोतयां कार्यावळ हांगा सोपयता. पळत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. हे देवाक हांव केन्नाच मानचोना, हांव केन्नाच लेखचोना. हे भाशेन देवाचेर शीण करप हें सारकें न्हय. तुज्या पुताचो पुण्या नासलो करप, पूण जो भुरगो सोरो पिवन गाडी चलयतालो न्हय ताची चूक. ताणें सोरो पिवन गाडी हाडून तुज्या पुताचेर मारली आनी तुजो पूत जखमी जाला. हे भाशेन जायते भुरगे सोरो पिवन गाडी चलयतात आनी दुसऱ्याक मागीर त्रासांत घालतात. ह्या भुरग्याचे माय पाय आपल्या भुरग्याक शिकवंक जाय. हे भाशेन सोरो पिवन गाडी चलोवप सारकें न्हय म्हणून. तूं जाणा असले भुरग्याचे माय पाय आपल्या लग्नाच्या दिसा गोवी सवे मुखार भास दितात आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ताचे तत्वां परपणे वाडयतली. उपरांत जेन्ना गोवी सवे मुखार आपल्या भुरग्यांक ती गोविस्ताक लाभतात न्हय तेन्ना परत ताका हो ताचो कायदो उगडास केलो आनी हो कायदो म्हटल्यार बाबार्थान आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक. हे भाशेन आमचें कुटूंब आमी सांबाळपाची गरज आसा.